क्लॉड आणि प्रेम देव बरें करूं. विल्फीचे अनेक खाशेलेपण आशिल्ली ताचे तें आसली ती कुशालाय. ताणें आपूर भायरची कॉमेडी पदां म्हणटात ताका ती घडल्यांत आज हांगासर अवकाश जायना. ताची खाशेलेपण दाखोवंक ताची पदां दाखोवंक आमी हांगासर दवरलेल्या असली 3 कार्यक्रमां करी जाय पडटात एक 10-12 घंट्याची. ताची म्हाका एक उडास आसा. आमी दुबय गेल्ल्या थंय पार्टी येताना ताणें जोगासानेन हाडिल्ली वस्तू म्हळ्यार व्हिडिओ कॅसेट्स, कोल व्हिडिओ कॅसेट टॉम एंड जेरीच्यो त्यो ताणें दवरच्यो आनी पळोवच्यो आनी खुशी पावचे. सगळो दीस तेंचो पळोवचें ताणें काम ताचें संगीताचें काम नातल्या वेळार. आनी ह्या खुशालयाच्या हातूंत ताका जोक्स म्हळ्यार बारी ते घडये घडये आयकतालो तो. मागीर डॉल्फेलच्या लायले तांचे जोक्सूय ताणें देगेन रावन आयकोवचे आशिल्ले आनी आसचे आशिल्ले. घराय आयकतालो, परतून आयकतालो, आनीक पूण हांसोवंक जरा बस्त जाय आशिल्लें ताका. आनी त्या वेळार ताचे पयलें सुमार आदीं 1965 1965 इसवेन ताका एका व्यक्तीची वळख जाल्ली. ताणें विल्फीक भरपूर सांगात दिलो खुशालकायेंत आनी तो आतांय आसा आमच्या सांगाता खुशाली जावन आमच्या मुखार येता. डॉल्ला ताची आनी विल्फीची कशी सळावळ जाली ह्या विल्फीचे थोडे खाशेलेपण थोडे संगती सांगूंक तो हांगासर येता. तुजी वळख जाल्ली 1965 म्हणालोय तूं. होय. ओके. मागीर कशी ती जाली वळख? 1965 जावन 1968 3 वर्सां हांव जप्पू वर्कशॉपांत एप्रेंटीस जावन कामाक लागलो. आनी त्याच वेळार विल्फी थंय त्याच जप्पू वर्कशॉपांत एप्रेंटीस जावन कामाक लागलो. तो मेशनिस्ट जावन लागलो. हांव फावंडर मोल्डिंग सेक्शनाक लागलो. आमकां थंयसर ते एक रूम आहलें एप्रेंटीस रूम म्हणून. ते एक्चुली आमचे वर्कशॉपांत आमचें काम आल्यार बरोवचें आनी कितें आसा जाल्यार आमी थंय बरें जाल्लें. पूण हांव आनी विल्फी करन थंय काम करिनासलें. हांव सीदा एप्रेंटीस रूमांत बेश्टें न्हीप दिवन आमी बरोवचें आसलें. हांवें बरयतना तो 2 बोटां हालोवन पदां म्हणटालो, पदां घडटालो आनी म्हज्या विशयान उलयतालो. हांव ताज्या विशयान सवालां घालतालो. तशें एक दीस अशें ते हितान आमचें स्टार्ट जाल्लें वळख. आनी एक दीस हांवें विचारलें विल्फी खंय शिकयली तूं? हांव मिलार. तुका हांवें पळयलां. वय 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 वय. पूण एक्चुली हांव मिलार शिकलो मागीर रे. हांव शिकलो एक्चुली एलोसीस कॉलेजींत. एलोसीन शिकलो वय गे. हांवें म्हळें मागीर ते तरंगा कितें आयिल्ली तूं मिलार? ते म्हळ्यार म्हाका एलोसीस कॉलेजींत हांव एकदम पोखरी भुरगो आहलो. पोखरी म्हळ्यार एकदम पोखरी नापास म्हण म्हाका ताणें म्हणलें गे लोकांनी. ते इस्कालांत तशें ती मेस्त्रीनी तशें ती वो खंयच्याय की उपकार ना. वो नापास वो खंयच्याय उद्दार जावं सोडूय म्हणून हाका रागान TC दिल्ली गे. एलोसीस जाता. वय वय. तशें हाका खंयच्याय इस्कालांत सीट मेळनासतना आखरेक मिलार इस्कालांत ताका सीट मेळ्ळी. पूण एक कितें म्हळ्यार म्हाका बारी खुशी. हांव मिलार इस्कालाक एक सेल्यूट मारचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय बकरी भुरग्यांक खंयच्याय कोणाक नाका जाल्ल्याक त्या इस्कालांत एक सीट मेळटाली. ते म्हाका बारी खुशी. आतां ताज्या उपरांत काय जालें न्ही वो एलोसीस कॉलेजींत जाल्या उपरांत ताका विचारलें कितें तितूर कितें तूं बकरीपणां अशें काळें करचें तशें अशें ते भुरगीं म्हणून ना पळय हांव जाता तितलो बरो जायचें म्हाका अशें म्हणलो. आखरेक तो इतलो बरो जालो, इतलो बरो जालो, इतलो गुनेस्त जालो, इतलो मोगाळ जालो, इतलो मायपासी जालो आनी एकदम बरो भुरगो म्हणून सेंट एलोसीस कॉलेजींत ताका बरो भुरगो म्हणून सन्मान केलो. जे आनी एक विशेष आनी ही कीर्त जावन आसा विल्फी रबिमसा गेल्या. हे ताच्या जिवितांतले सत. वय ताका थंय कोंकणींत डिप्लोमा मेळिल्लो एलोसीस कॉलेजींत. साबार जाणां सांगाता. आतां म्हाका चड तुमी टायम दिवना उलोवंक. पूण आतां एक हांव तुमकां उडास करता. कित्याक म्हळ्यार तो कितलो रागिश्ट की तितलो तूं मोगाळ, तितलो तूं मोवाळ. वय विल्फी रबिमस ताजी कॅसेट वर्साक 1 वा 2 जाताली. वय पयलें कोण पळय स्पॉन्सर दितात वय. तांकां तो एक कॅसेट फ्री दितालो. वय वय लागले की 30-35
सीडी हां. म्हज्या हातान दिवन तो सगळ्यांच्या घरात दिवंक म्हाका सांगतलो. ओहो तशें एक दीस हांव अशोक नगर एका घराक कॅसेट दिवंक गेलो. वय थंय वता आसतना तेंचे एकले बायल मनीस आसले, हां. इल्ली प्रायवंत, वय. तिका गांठी दूख, तिका सोलोवंक जायना. ती एक दीस तिणें म्हाका म्हजे लागे म्हळें, आळे बता तूं विल्फी करतानूच आयलें न्हय, ताका एक घडी सांग आमच्या घरा येवंक, हांव ताका पळोवंक आशेतां, म्हाका ताजे कडेन उलयत जाय, म्हाका आतां सोलोवंक जायना, देखून दया करून ताका तिलशीत आयकी म्हणे. वय हांव तशेंच आयलो आनी विल्पी लागीं सांगलें, आं. आळे विल्पी एक बायल मनीस तुका राखता, तुजे कडेन उलयचें वय. काही, तूं एक पडे वो खंय आता आं. तूं वचूना. वय. अकरेक हाजी आनी एक सीडी जाली, वय ती सीडी दिवंक ताणें म्हणलें तूं सांगूंक तूं नांगी पता तुवें. वय ना हांवें सांगलां, पण हे पडे खंडीत सांगता हांव वय. आनी तुका आपणूच काडटा म्हळें. वय आनी हांव विल्पी लागीं वचून म्हळें, आं. ही कितें कितें करता, एक पटी वचून या जाय तर म्हणालो. आं. रिक्षा केली आं. आनी आमी अशोक नगर तांच्या घरा गेलो. वय हिका पळोवन बारीक खुशी जाली आं. आनी ती खंय विल्पीक पळोवन बारीक खुशी जाली. वय. पटलोवन धरलें आनी घालें ती कॉफी केली, कॉफी पियेलें हांव, बारी मग गांवची हकीकत जाली, वय. इल्लें उलोवणें जालें आनी आमी पाटी आयल्यो. ओके उपरांत 2 दिसां उपरांत ती बायल मनीस देवादीन जाली. तशेंच आनी एक सीडी दिवंक हांव एक फावटी इजयेक गेल्लो. थंयसरी एका बायल मनशान म्हाका ताच्यान तूं म्हळें, एक फावटी हांव विल्पीक म्हाका पळयचें पडटा, एक फावटी ताका आपण हाड म्हणून हांव विल्पी दर्शन गेलो. आळे अशें गजाल एक बायल मनीस आपयता, ना हांव वचना म्हणालो. ना तुका वसाचें विल्पी ठीक गेला हाका कितें येनाय, ना रे हांव वचना. कित्याक हांव गेल्यार 2 दिसांनी ती मेली, ही काय मोराद जाल्यार ही ताच्या जिवितांतली सत वय. देव बरें करूं, देव बरें करूं. मस्त डोल्ला देव. बारीस अपुरबायन एक घडी तुमच्या आशा आसा मस्त आयकोवची. आनी डोल्ला म्हाका सांगूंक खुशी भोगता 100 नायटा वेळार ताच्या पयलेंत तो आसलो विल्फी सांगातात, पूण 100 नायटा उपरांत ताचे सांगता डॉल्फेल चल ह्या नांवार प्रसिद्ध जालो. डोल्ला देव बरें करूं. तुवें विल्फीक खंडीत सांगात दिलाय, तुज्या सांगातान विल्फी खंडीत बॉल मेळ्ळा. देव बरें करूं डोल्ला. 100 नायट म्हणटाना म्हाका एक उडास आयिल्लो. हांगासर आमचे संगीतगार आसात, सगळ्यांची हांव वळख करना, पूण थोड्यांची मात वळख करून दिवंक हांव खुशी पावतां. हांगासर आसा पाप्पन, तो विल्फीच्या 100व्या नायटा वेळार आमच्या सांगात आयिल्लो. थँक्यू पाप्पन, थँक्यू. ताच्या उपरांत आमचे सांगातच आसा, ताचे सांगाता आसात, ताचे सांगाती कलाकार नांवां काडूंक जाय. पूण अनेक 2 जण भाव आसात हांगासर, जोवी आनी मोवी. तांणी विल्फीक भरपूर सांगात दिला, भरपूर सांगात. आनी डॉल्लान म्हळें कॅसेटी विशयन, विल्फीन पयली कॅसेट काडटना, दुसरी कॅसेट काडटना ताका आदार दिल्ले साबार जाण आसले. तांचे पैकी 2 तरी नांवां म्हाका उडास काडी जाय पडटात. एक आसा जेम्मा पडील, तो आज हांगासर आसा. ताणें विल्फीक सदांच सांगा दिला, ताका दरबस्त दाळयांचो आवाज, कित्याक ताचे तर्फेन ताणें दिल्ल्यान आज हांगासर विल्फी पावला. ताचे सांगता विल्फ्रेड डिसोजा, आतां मुंबय आसा. विल्फी जॉर्ज बुतेल विल्फी म्हणटात ताका. ताचे सांगता रिची कॅस्टलीन, तो सदांच विल्फीचो सांगाती. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी हांगासर एक झळक आसा विल्फीच्या त्या एका मायलस्टोनाची. आनी हांगासर विल्फीक कळ्ळें लोक ताका कितलो मोग करता म्हणून. हांगासर आसा एक झळक 100th विल्फी नायटाची. तुमच्या ताळ्यांचा आवाज आता सरकार पाहून गेले देवपती बसावा तुमचे रडे आमचे गलबी. हांगासर येता विल्फी रिमेंबर्स. आज या आमच्या नायटांची 100 दाखवून प्रारंभ करता आमी
पेडोरच्या 9 प्रदर्शनात कारण जाल्ल्या तुमचो प्रेक्षकांचो उपकार बावडून हांव हांगा उबो जाला. आज म्हजे स्वतान खरें जालां. आयचो दीस म्हजो जाला. तुमी सर्वांनी हो अवकाश म्हाका करून दिला. देखून तुमचो उपकार बावडूंक हें कार्य जावन आदलो उपरास येता दोळ्यान दिवता तुका तुका जाल्यान तिका संतोषाची एका तावन एका मेटांनी येवंक मुखार मेंगी खारा नाका उरबा तुमची खंयच्या उतरांनी बावडूंक उपकार तुमचो मोगाल म्हज्या प्रेक्षकांचो म्हज्या पोशकांचो. हांगासर त्या घडये वेल्फीचे जिवीत गीत जिवीत जाल्ले. 8,000 लोक त्या दीस. ताच्या उपरांत तसलो लोक मेळ्ळो ना कोण ना. आज तुमकां इतल्या सर्व लोकांक पळयतना खुशी जाता. वेल्फीकी सर्गातान खुशी जाली. आज तरी म्हजें काम हांगासर संपता. मुखलें कार्य सोलून व्हरूंक तुमच्या मुखार येता. आनी एकलो मानेस्त ताणें ताच्या सांगातान मुखल्यो वेल्फी नायट जबरदस्त केल्यात. आनी मुखार कशें जिवीत गीत जालें हें सांगूंक तुमच्या मुखार येता. तुमच्या थाळयांच्या बेसावान लेस्ली रेगो. देव बरें करूं. एडी सेकेर आपल्या जिवितांत गितां ताणें रोसून घाली. येदोळ आपल्या जिविताच्या हर वर्सांनी कितें केलां तें तुमकां ताणें सांगलें. पूण गितां आनी जिवितां मदें चड अंतर केदींच दिसलो ना. कोणाकच दिसलो ना. अशें हो वांटो हांव मुंदरसून व्हरतना कितें हांव सुरवातो फाटल्या दिसांनी चिंत आसतना अश्यो वळी हांवें लिखल्यो. आनी त्या सुवळींनी सुरवात करता कशें वेल्फेर मेंबर्साचें जिवीत जालें गीत. वेल्फेचो कोट दिवचो आसा. वेल्फेचो कोट दिवचो आसा. मोल आमकां खंडीत नाका. घेतलेल्यान सुबीत करून नेसल्यार पावता. पूण एक गजाल विसर नाका. कोटाक पळोवन लोक जमतलो. नेसलेलो वेल्फी म्हणून सुचतलो. कित्याक लोक जाणा तो कोट वेल्फीचो म्हणून. तो कोट वेल्फीचो म्हणून. ताचे बरोबर जावन गाणा. ताचोच ताळो काडल्यार वडना. ताचे वापरतना नांव मात सांग एका किणाक. ताचें नांव सांग एका किणाक. दोवन पर्नो करूंक नाका. नोचो कोट देखून नेसतेल्याक दिवंक आसा. नेसलेल्यान बर्म सांबाळल्यार पावता. रुपय दिल्यार असलो कोट मेळचो ना तुमकां. तो कोट दिवंक भोगतात म्हाका. ताचो कोट शिवंक लुगाट मात्र अजून मेळोंक ना. तो कोट दिवचो आसा. हो कितें वेदीक आयिल्लेंच गिरगीट उलयता अशें चिंतल्यात. इतलेंच ह्या कवितेच्या वळींनी लिखिल्लें आनी तुमकां सांगूंक आसचें इतलेंच. तो केदींच भायर एक नसून भितर एक जियेल्लो न्हय. भितरलें एक सांगून बायलान दुसरें नेसलोय न्हय. आपल्या जिवितांत कितें ताणें रुसलां, कितें ताका भोगलां, खंयसर दुखलां, कितें ताका सांगूंक दिसलां तें सगळें साफ साफ ताणें सांगलां. आपल्या जिविताच्या पावंडार 1980 इसवे पर्यंतले पॉयंट तुमी पळयले. अशें तशें लेखता आसतना लगभग 30 वर्सांचो सांगात म्हजोय. म्हजी पयली एंट्री 100व्या कार्यावळीक एक स्वयंसेवक जावन. पूण 30 वर्सांचो सांगात आनी ह्या सांगातपणान देखलेल्यो गजाली,
ह्या सवेत मुखल्या वांट्यान सांगूंक आशेता. 100व्या नायट कार्यावळीर ताच्या मोतींत हजारो सवालांचो दाळो आसुल्लो. लगभग 8000 जमलो आणि हजारांनी लोक टिकेटी मेने पाटी गेलो आणि तोवळ ताच्या काळजांत ताच्या मनांत एक विशय खंडीत जालो. लोक आपणाक सांडचो ना. आपणे तांकां सोडल्यारी लोक आपणाक विसरचो ना. आणि त्याच बरोवशान त्याच एका भद्रतेन आपली गाणां विविध आयामांनी ताणें रचलीं. विविध संगतीचेर नव्या नव्या विशयांचेर ताणें रचलीं. नाटकाक फाटलीं पदां मनोरंजन दिवच्या उद्देशान ताणें रचलीं. पूण त्या उपरांत लोकांक संदेश दिवंक जागृती हाडूंक अशें जायत्या नोंदण्यांनी जायत्यो संगती विंचून ताणें रचलेलीं पदां आसात. 1994 इस्वेंत 1994 आपल्या दुवेचें विणाचें काजार आर्थर पायस सोबें जाता. आनी त्या भोगणांनी एक सोबीत सुंदर गीत विल्प्याब आपल्या दुवे खातीर रचता. आनी ताची एक झळक हांगासर. आवयच्या पासले पावून तुका मावाड्या घरा उपसयताना रोडो नाका. दोळ्यान दुकान दिवय नाका दुवे दुवे सल तूं सल मेटां काडून नवऱ्याच्या माटवाक दुवे सल तूं सल मेटां काडून नवऱ्याच्या माटवाक. वरू राखता गो पायर पावूंक तुका मावाड्या कुटुंबाक दुवे सल तूं सल मेटां काडून नवऱ्याच्या माटवाक. सगळ्या लोकांक उल्हास तुझ्या काळजांत अकलास. सगळ्या लोकांक उल्हास तुझ्या काळजांत अकलास. दुखती सोसू सांडून वसू बहिणीक बंधवांक दुवे सल तूं सल इडियान जरी हांव जळखालो त्या काजाराक देडो आसुल्लो. ताच्या गितां गायनांनी कोंकणी कलेक भाशेक केल्ल्या वावरा खातीर देश विदेशांतावन ताका मान सन्मान सत्कार पुरस्कार लाभले. आनी तातूंत प्रदान जावन आसा कर्नाटक राज्य प्रशस्ती. ह्या सरकाराची एक अपुर्बाची प्रशस्ती ह्या सुवर्सा ताका लाभलेली. पुराणाक मन दी तेंपलाक कान दी गितां गायनांनी आसची सतां ती केशी चिंतून पळय. अशें नदर धांवडयत आसतना मुळान मनशा संबंद दिश्टी मुखार धांवतात. काळजा मनांत उपजोवची ती भोगणां भावना नयना नयना जावन धांवतात. आनी असल्या सोबीत सुंदर चिंतनांनी वेलफेअर बिंबसान रचलेल्या जायत्या पदांक एक अपुर्बाचे सवाय आसा. भाव भयणींचो भोव भयण्यांचो आवय बापायचो वडिलां आनी भुरग्यां मदलो मांव भाऊ बापलो मावश्यो अशे हर एक संबंद गुंतून रचलेली जायती पदां आसात कुटुंबा संबंदा विशीं सांगची. आनी त्या मदें एक सोबीत पद आसा भोव अपुर्बाचें. एक आवय एक बापूय निहाल तावरो गायन करता हें सोबीत पद.
संसारात एकावय एक बापूय दोघांच्या एक वेळी तवे जलंगता ते माय बाबा म्हणून आपुणचे वर्ते दायस आम्ही ते जन्मातां संगीत घेता या संसारात एक आवय एक बापूय दोघांचा एक मिळीत आम्ही जाणून घेता ते माय बाबा तुमचे वर्ते दास आम्ही ते जन्मातां संगीत घेता आवय बापूया सुआसरो नासतना ह्या संसारात कोणी सिगेसना मनीस तो मंत्री जाऊन दिराय ह्या जीवना आवय बापाय किती तुझा सोना 22 घरां घोळून बापूय ती जोड घेता बापाची झोप भुरग्याक आवय वांटून दिता आवय बापाय सुखायदो फायदो मागसना भुरग्यांक फुडार दाखोवन ती फुडार घेता ह्या संसारात एक आवय एक बापूय दोघांच्या एक मेळीत आमी जळून घेता ते माय बाबा आपुणचे वर्ते दास आम्ही ते जन्मातां संगीत घेता आवय बापांच्या त्या म्हातारपणा अस्कत कायम पिकून शांत असताना खातीर मिऱ्यो पडून ती पाट बगायताना कांटाळची भुरगीं ती गोऱ्याक पावचिना बापायचो पूत एका दिसा बापोय जाता बापायक दिला तशेंच पुता तावन घेता तुवें दिला कितें तें पूत तुका दिता प्रभळ आवय बापायचो तोडा सेता ह्या संसारात एक आवय एक बापूय दोघांच्या एक मेळीत आमी जळून घेता ते माय बाबा आपुणचे वर्ते दास आमी ते जन्मातां संगीत घेता ह्या सुंदर जिविताच्या पूर्वाच्या पैनार हे जोडे फुडें फुडें वता आसतना 1995 तांच्या लग्न जिविताचो रुपयाळो संभ्रम उबो जालो भोव सोबीत आनी सुंदर आमचें जिवीत संगीत आसुवें पदां गायन आसुवें कोंकण करावेळेर तावन आरंभ जाल्लें हें पैण देश विदेशांक पावलें आनी ह्या सोबीत जोड्याचो सुंदर कुटुंबाचो एक संभ्रम अपूर्व अनुभव जाल्लो आनी त्या संभ्रमाच्या सुवाळ्या बाबतीन
आसा केल्ल्या कार्याचो उडास आसा आनी थंयसर ताणें गायन केल्लें आनी त्या उपरांत वल्फी मेना रबिंबसाक भोव पसंद आसचें हें पद मोग मातारो जायना ह्या पदाची एक झलक. तरणाटी पोवणारी बसून तणावेरी हांवें आनी तुवें मोगां पाशार केली वरां कितलीं आदलीं संगरी मुहासतालो नेकीत रालसताली आदलो तो उगडा साता पोरनो सालो वर्सां उतरून गेली मोग 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 तो मातारो जायना प्राई जाय तिया जिवाकी मोगाकी प्रायना मोग 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 तो मातारो जायना दर्या वेळेर बसून लारां उडक्यो मेजून तरणाट पोणार म्हज्या हुस्क्यार तुज्या वेळ सारलो हांसून